मडगांव पालिकेत बोगस बर्थ सर्टिफिकेटांच्या प्रकरणाचो इन्क्वायरी रिपोर्ट जाला। आता ते प्रकरण पोलिसां मेरेन पावयतले म्हण पालिकेचो सीओ तावडेन सांगला। कांय दिसा फाटी पालिकेत बोगस बर्थ सर्टिफिकेटां दितात म्हण केस उक्ताडार आयिल्ली। बोवाळ जाले उपरांत पालिकेन इंटरनल चौकशी सुरू केल्ली। ह्या रॅकेटाची पाळामुळां बाकीच्या पालिकांनी पावल्यात म्हण दुबाव। मडगांव पालिकेच्या बोगस बर्थ सर्टिफिकेटां दिवपाच्या प्रकरणाचो चौकशी रिपोर्ट जाला। पालिकेत बोगस सर्टिफिकेटां दिवपाचे रॅकेट चल्ला म्हूण बोवाळ जाल्लो। मिडियानूय हे प्रकरण लावन धरिल्ले। आता ह्या प्रकरणाचो चौकशी रिपोर्ट तयार जाला। आता खंय हे प्रकरण पुलिशे कडेन पावतले। As far as this birth certificate is concerned, what you are asking me, I have to tell that yesterday I got a report from my inquiry officer, that is account from administrative officer, and I have gone through that. We have scrutinized that, and with the consent of our chairperson, we are filing police complaint in order to investigate the matter. And today you will file? We are filing it. Draft is being prepared. कितलो तेप जाले हे स्कॅम चल्ला आनी कितल्या जाणांक अशी बोगस बर्थ सर्टिफिकेटां दिल्यात ताचो पालिकेक कांयच पत्तो ना। गोंयभर असले प्रकार चल्ल्यात म्हूण आतां आवाज येवंक लागला। पुलीस ह्या रॅकेटांची पाळामुळां खंय मेरेन खणटात ताचेर हे रॅकेट कितल्या पालिकांनी पावलां तें कळपाचें। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। प्रिय रिझर्व जाल्यार दीपक ढवळीकार शिरोड्या ना जाल्यार कुंभार जुंया रावता। दीपक ढवळीकार उलयता ती गजाल खरी म्हूण आतां सुदीनूय म्हणटा। ढवळीकारान कुमार जुंया कामाक नेट धरला। दिवाडे कुमार जुंया रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू करतना ढवळीकार उलयलो। कुमार जुंयांनी दिवाडे मेळून खंय 5 MLD उदक मेळटलें। दिवाडेचो पुलय खंय तो हातात घेतलो। अशें रिसंटली येयला की तुमचे प्रेसिडेंट आसा ते कुमार जुंयानूय येवंक शकता, सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ताजो म्हणणें हांव इतलेंच उलयतां, तो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ताणें डिसिजन घेतिल्लें इज द फायनल डिसिजन, आनी ताणें तशें कुमारजुवा म्हणून ना, ताणें म्हटल्यार प्रियो जर रिजर्व केलो जाल्यार तो दुसरो पयलो ताजो शिरोडा आनी त्या नंतर कुमारजुवा म्हणटा। पण कुमारजुवा तुमकां कांय ऑब्जेक्शन ना तुमचें? म्हाका विचार मरे कांय ऑब्जेक्शन ना। आज रातची साधारण 10 वरांचेर म्हाका फोन की 8 घरां हॉटमिक्स घालना। हांव म्हणटा तुजें तें पंचान हें करपाक तुजें तें। हांवें इंजिनियराक स्पश्ट सांगलें, तूं जर फाल्यां सकाळीं 11 पर्यंत तर तें हॉटमिक्स करना जाल्यार तुका आनी एसिस्टंट इंजिनियर दोगांकूय पयलीं ट्रान्सफर करता। मतां लागून ह्यो गोश्टी करप की ना हो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा। बाब मडकयकारान तसलें केलें ना, केन्नाच केलें ना आनी करचोय ना दिसता म्हाका। ढवळीकारान आता कुमारजुया वावर सुरू केला। दीपक ढवळीकार कुमारजुया येवंक शकता हें खरें म्हूण सुदीनूय उलयला। कुमारजुवा आनी दिवाडे मेळून 5 MLD उदक, दिवाडेचो पूल, दिवाडे 12 कोटीचे हॉटमिक्स रस्त्याची घोशणा ढवळीकारान केल्या। हांव तुमकां एश्युरन्स दिसता, अंदू आमी नवी स्कीम चालू केल्या, भारतमाला आनी सागरमाला। आनी भारतमाला खातीर इन प्रिन्सिपल 250 किलोमीटर रोड हे एस्टिमेट तयार करपा खातीर आमकां ऑलरेडी 250 किलोमीटर दिल्या आनी तातूंत 3 ब्रिज दिल्या। एक शोराव हांव घेतलो आनी दुसरो आतांच हांव उलयलो की त्या अंडर डेफिनेटली आमी तुमचो ब्रिज घेवपाचो प्रयत्न करू। नक्कीच डिसेंबर पर्यंत सबंद रस्ते हॉटमिक्स जातले अशें नमूद करता, कारण 25 MLDचो ओपा प्लांट अंदू आमचो चालू जाता डिसेंबराक आनी सरप्लस 5 MLD उदक आमी कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितले, तातूंतले 1 MLD तरी म्हाका दिसता दिवार ह्या वाठाराक आसतले। दिवाडे आयलंडाचेर जवळ जवळ 33 किलोमीटर हॉट मिक्सिंग रस्तो, त्या बरोबर कांय कडेन पेवर्स घालपाचें काम, कांय कडेन रस्तो वायडनिंग करपाचें काम, अशें हें काम जावन आसा। त्या कामाची आयज सुरवात हांगा PWD मिनिस्टराच्या हातून जाल्ली आसा। जवळ जवळ 12 कोटीचें काम हें आयज सुरवात जाल्ली आसा आनीक त्या खातीर आमी गांवच्या वतीन ह्या दिवाडकारांच्या वतीन PWD मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटाचे आमी आभारी आसा। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार। पॅरा टिचर्सांक रेग्युलरायज करप शक्य ना, तांकां ट्रेनिंग ना, ती BEd ना आनी DEDूय ना। कशी रेग्युलरायज करपाची ती तुमीच सांगात म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलटो मिडियाकूच प्रस्न केलो। सरकार मदीं पडचो ना, जाय जाल्यार कोर्टांत वचून मार्ग काडात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। पॅरा टिचर्सांची मात सरकारा आड शबय चालूच आसा, ती खंय गोंयभर सरकारा आड प्रचार करतली। म्हणटा आमचे कडेन 10 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा, तो खंय गेलो आनी ह्या 10 वर्साचेर पळोवपाक गेल्यार तेणी आमकां ऑब्जर्व करून घेवपाकूच जाय। तशें आसा कंप्युटर टिचरां जशें तेणी केलें, कंप्युटर टिचर प्रायवेट कंपनीन घेतलेल्यो, तांकां तेणी DCA कोर्स दिवन तांकां ऑब्जर्व केलें। अशें खूब आमचे कडेन केसीस आसा।
त्यो जर गव्हर्मेंट करपाक शकता आमकां कित्याक ना. आमकां पर्रीकरान सांगलें की तो आमचो आपूण जर पावरान येयलो जाल्यार आमचें काम करतलो. 4.5 वर्सां जालीं तरी तो आजून आमगे कामाचें पळयना. आनी सोमारा आमी हांगा एक जो CM एक शिक्षक आसा, शिक्षक आसून तो एक शिक्षकाची ताका कांय पडोवन गेल्लें ना. दुसरें म्हटल्यार आमी बायलो आनी बायलांनी हेंची गव्हर्मेंट जिखोवन हाडलेलें. आयज ह्यो बायलांक तो रस्त्यार न्हिजयता आनी आमी आज सगळीं हांगा रस्त्यार पडल्या, न्हिदल्या. आतां 3-2 राती आमी हांगा रस्त्यार पडलीं. आयज तिसरो आमचो दीस आनी ह्या CMाक आमचे पडोवन गेल्ला. आयज तो हांगा तेगेले बंगल्यार येयलो आनी आमकां पळयलो ना पळयलो आनी धांव मारलो हांगा बसली म्हणून. आनी जर तर आमचें काम करूं ना जाल्यार हेज्याकी मोठे 3वे आंदोलन करतली आनी तेंची अगेन्स्ट आमी सगळ्या 12 तालुक्यान प्रचार करतली हें ठरोवन दवरलें आसा. 12 तालुक्यान वचोन 12 तालुक्यान कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमी तेंचो अगेन्स्ट जर प्रचार करना आनी हेंची गव्हर्मेंट जर सकल उडयना जाल्यार आमी पॅरा टिचर न्हूच म्हण जाय. तुमकां त्यांच्याबद्दल म्हणजे मुख्यमंत्री आहे तो स्वतः शिक्षक आहे. म्हणजे शिक्षकाक जर पाजर फुटाना जाल्यार आनी कोणाक फुटतलो. म्हणजे अशें जशें छापून आयलें न्ही. म्हाका ताणें सांगचो मार्ग खंयचो तो, किंवा तुमी कोणें सांगल्यार जाता, किंवा जो लिडर तांकां आसा ताणें सांगल्यार जाता. बाबा तें हांव कितें कशें करूं शकतलो. म्हज्या दारार बसले, हुमरार बसले, किंवा आनीक हातून रांदचे कुडीनूय येवन बसले म्हणून कशें शक्य आसा. कोणें तें सांगचें म्हाका. देर आर कोर्ट्स न्ही, कोर्टान वचचें. म्हणजे युनियन लिडराक घालच्या परस पयशे कोर्टान गेल्लो बरो न्ही. आनी सरकार ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना हें हांव पब्लिकली सांगता. म्हजो आदोगाद ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना. पूण कोर्टान कितें तरी डायरेक्टिव्ह दिवचे. हेंच्यांनी 8-9 वर्सां काम केलां त्यामुळे B.Ed घेवं नाका तुमी. B.Ed नासतना घेवचे, तांचो विचार करचो हें सुद्दां सांगल्यार जाता. विचार करचो, घेवचो सुद्दां न्ही. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेवया एक विराम.